कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। कापेश्वराच्या देवळासंदर्भात दोनूय गटांनी एकठांय येवन सोल्युशन काडचे। दोन गटांमदी फूट घालपाचो आमचो कसलोच यत्न ना। कापेश्वराचे देवूळ हे नव्या जाग्यारूच जातले। कापेश्वराच्या मूळ जाग्याचेर घुमटी जाय जाल्यार बांदून दिवंक शकता, पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटे सांगता। कापेश्वराच्या देवळासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्या उपरांत मंत्री खंवटे उलयलो। जातूंतल्यान ते घुमटीची स्थापना करपाक येता। तशेंच बाकीचे आमचे भाविक जे आसा ते थंय देवूळ बांदूंक सोदतात। ते समज थंय देवूळ बांदूंक सोदतात तर तांकांय थंय वेवस्था करून दिवपाची सरकार करून घेतलो। दोन्ही सायडीक सरकार जाय जाल्यार बांदून दितलो आणि दोन्ही सायडीक जाय समज सगळ्या लोकांचे समज कोण कोण कॉन्ट्रिब्युशन करूंक सोदतात तांणी अवश्य करचे। शेवटी सरकाराचो रोल जो आसा तातूंत मुख्यमंत्री आनी आमी एक ठाम आसात की धर्म फुटांतर जावचे ना, जाल्यार हे विचार सारखे सामुहीक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा। तरी कोण आनी कितें करतलो जाल्यार मागीर तांकां आमी कांय म्हणूंक शकनात, कित्याक हाज्या फुडें आनी कांय वाट ना। ताज्या खातीर दोगांचे प्रसाद जे जाले, दोगांचे विचार समज धरले, दोगांकूय वेवस्था करून दिवपाची। हांगाय एक बिल्डरां कडेन उलोवन रस्त्यार काय येवंक मेळना। सो घुमटी तांकां बांदपाची समज विचार आसा, तांचे मनान आसा की थंय करचें म्हणून त्या स्थानार थंय त्या स्थानारूय आमी 10 स्क्वेअर मिटर 10 कितले 15 स्क्वेअर मिटर ते बिल्डरा कडेन ऑलरेडी उलयल्या, ते इयरमार्क करून दितले। ते थंय सगळें करून वेवस्था दिवंक जाय, थंय वेवस्था करून मुख्यमंत्र्यान सांगलां करून दिवया। त्या वेवस्थेक सगळ्यांनी लोकांनी कंट्रिब्युशनय करताले तांकांय करूनी। तशीच हे आमचे बाकीचे ग्रामस्थ जे सगळे वेताळ देवळान सुकूर गेल्ले तांकांय प्रसाद जालो, तांकां थंय ब्राह्मणाचे थंय तांकां करपाची आसा आणि वयर आमचे देव काप्रेश्वराची मुर्ती स्थापना करून बरी वेवस्था तांकां देवूळ बांदपाक जाय। तांकां समज थंय बांदपाक जाय जाल्यार पूर्ण तरेन सरकारूय तांकां थंय बांदून दिवपाची वेवस्था करतलो, कित्याक देव काप्रेश्वर शिमे भितर उरपा जाय हें ताणें दोनी कडेन सांगिल्लें आसा। आनी खंयच हें ना की तो हांगा आसा काय थंय आसा की तातूंत हांव वचचो ना। पूण दोगांकूय समज प्रसाद जाला, दोगांचे थंय ह्या विचारान सरकार एन्श्योर करतलो की हो विचार दोगांचे रिस्पेक्ट करून दोगूय जाग्याचेर कशें जाय तशें तांकां वेवस्था तयार करून दितले।